This program brought to you by Guesto Culinary and Hospitality Academy. Guesto, cook and taste with a difference. And welcome to Guesto's Bite It. आज आम्ही एका नव्या सफरीक वतात आणि आज आम्ही पावले आसात काणकोणा. करमल घाटाचेर. हय. So as usual आमकां खूब भूक लागिल्ली आसा and we are in search of a good place for food. So follow us. बाय बाय. अविनाश बाय हांगासर या. Karmal Ghat is 65 kilometers from capital city. This is the silvery white landscape of Karmal Ghat, a forest area that one passes while on their way to the southern tip of Goa before the Kodiga Wildlife Sanctuary. There are deep eucalyptus forests with row of ghostly white tree trunks that makes the air heady with the smell of herbal eucalyptus oil. A real treasured experience. Ganesh idol on tree trunk at the ghat attracts many devotees. Close by area of this ghat are Kankon, Bali, Kukari and Karmona. We chose Karmal Ghat Dhaba this time. The name itself describes the geographical position of the dhaba. The Karmal Ghat is also known for some tragic accidents. This dhaba serves local food for people since 2003. The best part of this dhaba is that food is ready and served by 9 in the morning to 12 at night. This dhaba also fetches people from Karwar and nearby areas. Buses and tourists crossing this ghat usually stop on this dhaba for food. अविनाश, I have ordered my favorite fish थाली. ही खंय तांची स्पेशल मोरीची शाकुती, तिसऱ्याचे सुके. And this is part of my थाली. ओके बरें. हांवें बी ऑर्डर केल्ले म्हाजे बी आसले आसा हांगा मशरूम सुका आणि तांदळाची भाकरी. तांदळाची भाकरी. नॉर्मली हांवें खंय अशें हॉटेलां धाब्याचेर बी मेळटा अशें म्हाका दिसना गोंयांत तरी हांगा. पण तांदळाची भाकरी लकीली ह्या I will. This Amar teak is become really tasty. तुका खबर आसा the speciality of this dhaba? You get fish thali from morning 9 till 12 o'clock at night. अरे बाबा. म्हणजे तू णवांक सुद्दां तुका सपोज केन्ना स्वप्नान बी आयलें न्ही म्हज्या भशेन की आज हांव फिश थाली जेवतलें, यू कम हियर एट 9 o'clock and eat. अरे वा. म्हणजे व्ह्युअर्सांकूय केन्ना तरी अशें समज काणकोण सायडीक आयले जर तांकां फिश थाली जेवपाची आसा जाल्यार हांगा बरें ऑप्शन आसा. बेस्ट ऑप्शन. बेस्ट. And there is a lot of variety. किसमूर आणि हे आसा, कितें आसा गो? आमट तीक, चना एंड मशरूम भाजी, फिश करी, ते आनीक भाजी, सॅलड, लोणचें एंड फिश. तितूंतले म्हाका आमट तीक खूब आवडलें. हे आपण मशरूम मशरूम सुकाचे बी केल्ले आनी ताका मुगो स्पायसीस अशें म्हाका जाल्यार दिसता की तातूंत सॉस खंयची यूज केल्ली ना. म्हणजे टिपिकली गोवन स्टायल. गोवन स्टायलीन आसा. मोरीची शाकुती, क्लासीक. आणि जे आमी घरा गोवन स्टायलीन जे करता ताच्या पेक्षा मातशी डिफरंट टेस्ट आसा ताका. मागीर सगळें म्हाका दिसता मसाल्याचेर डिपेंड आसता. मसाल्याचेर आनी म्हाका दिसता करपाची पद्दत. सगळ्यात वेगळी गजाल मुगो ही जी भाकरी आहा न्ही म्हाका वेगळी लागता. तांदळाची आसा अशें हांव म्हणटा गो तांदळाची भाकरी अशी. आय थिंक आय विल हॅव अ पीस. ट्राय करून पळय.
डिफरंट लागता कित्याक घरान जे आमी तांदळाच्यो भाकऱ्यो करता दे आर लायक बिट कडक शी एंड दिस इज लायक व्हेरी सॉफ्ट. हय वेगळीच आसा आनी टेस्टूय वेगळी आसा तेजी पळयला तूं टेस्टूय वेगळी आसा. हांव तर हें सगळें सोंपयल्या शिवाय हांव तर इतल्या बेगीन भितर यू वचपाना. प्लीज फॉलो द एथिक्स ऑफ फूड. आय विल लिव्ह माय फूड हाफ द वे. आयज तुका हांव परमिशन दिता तूं वच हांव I आरामात will घातला learn ना. how to prepare it. ह्या ढाब्यावयली इतले रुचकर कित्याक लागता हाजी म्हाका एकदम तांची सिक्रेट कळ्ळ्या बिकॉज दे कूक ऑन फायरवूड्स एंड म्हाका दिसता चुलीर रांदिल्ले चड टेस्टी जाता. सो अविनाश थंय चाबळ्यात बसला एंड आय हॅव एंटर्ड देअर किचन. सो आमकां श्रीकांत बाब दाखयतले की हे कशें तयार केला तेंचे. कितें घेता पयलीं? टोमॅटो, आलं लसणीची पेस्ट, मिरची पावडर, आणि हे आता तुम्ही मोरी साफ करून घेतल्या आणि ताका कितें लायला? हळद पावडर, हां, आणि हळद आणि मीठ. ओके. हे आता कितें घातलें तुमी? उदक न्ही. तुम्ही आता कितली वर्सां जाले हे करता? 6-7 वर्सां. आणि तुम्ही गोंयचेच? हे आता कितें घातलें? गरम मसाला. हितून आता कितें कितें घाला तुम्ही? शाकोती मसाला, नाल सब मसाला का आइटम, तिखी, इलायची, लवंग, काला मिरी, खसखस. ते सगळे मसालो आणि सोय. अच्छा. मोरीची शाकोती करपा खातीर तुमकां लागतले मोरी, तेल, बारीक चिरलेलो कांदो, टोमाटा, हरव्यो मिरसांगो, आल्या लसणीची पेस्ट, मिरसांगेचो पिठो, गरम मसालो, ओली कोथमीर आणि शाकोती मसाला. पयलीं मोरी धुवन ताजे बारीक कुडके करून हळद आणि मीठ लावन 10 ते 15 मिनटां दवरप. दुसऱ्या सायडीक एका कायलीन तेल, बारीक चिरलेलो कांदो, टोमाटा, हरव्यो मिरसांगो, आल्या लसणीची पेस्ट, मिरसांगेचो पिठो आणि उदक घालून 5 मिनटां शिजोवन घेवप. ताचेर मॅरिनेटेड मोरी घालप. मागीर गरम मसालो आणि ओली कोथमीर घालून थोडो वेळ शिजोवन घेवपाचो. शेवटाक शाकोती मसालो घालून 5 ते 10 मिनटां शिजोवन मोरी शाकोती तयार. अभी वो मोरी का शाकुती हुआ ना, अभी नेक्स्ट क्या दिखा रहे हो? अभी ये आपको ताले आंबोटी, उसके लिए तेल, कांदा, टमाटर और मिर्चा. लहसुन पेस्ट ठीक है. सर उज्याच्या सायडीक रावन कूक करप इटसेल्फ इज अ व्हेरी डिफिकल्ट टास्क. ये पिपल ना, तेरफळा, सोला. आय थिंक दिस इज कॉल्ड मल्टीटास्किंग. थंय आमची मोरीची शाकुती तयार जाता आनी हांगासर आमी ताल्ल्याचें आंबट तिकूय करपाक तयार आसा. मिरसांग पावडर. अभी इसमें आपने वो हरी वाली मिर्ची भी डाली और मिर्ची पाउडर भी डाला है. बहुत स्पाइसी रहता है. खट्टा मीठा चाहिए ना इसको. हाँ. गरम मसाला, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर,
हे पाणी हा आताच्यानूच एक असो तिखट आंबट सवास सुटूंक लागिल्लो आसा म्हाका दिसता सोला प्लस मसालो कस्टमर ज़्यादा क्या पसंद करते हैं, चिकन या फिश? फिश हे शक्कर हा म्हाका दिसता हें आंबट तीख आनी गोडूय आसतली इल्लीशी ताणें साकरूय घातिल्ली आसा. धनिया अभी इसे थोड़ा टाइम पकाना है ना. अभी वो आपने मच्छी ली है उसको कुछ नमक या कुछ लगा के रखा था पहले साफ करके या डायरेक्ट कट करके डाला था? कौन सा वो मोरी नहीं पहले मीट डाल के रखने का साफ करके मीठ डाल के रखने का. ताल्ल्याचे आमट तीख करपा खातीर तुमकां लागतले तेल, बारीक चिरलेलो कांदो, टोमाटा, हरव्यो मिरसांगो, आले लसणीची पेस्ट, मिरसांग्याचो पिठो, तेरफळां, सोला, गरम मसालो, हळदीचो पिठो, जिऱ्याचो पिठो, सुक्या कोथमिरीचो पिठो आनी ताल्ले. एका कायलीन तेल गरम करून तातूंत बारीक चिरलेलो कांदो, टोमाटा, हरव्यो मिरसांगो, आले लसणीची पेस्ट आनी मिरसांग्याचो पिठो, तेरफळां, सोला, गरम मसालो, हळदीचो पिठो, जिऱ्याचो पिठो, सुक्या कोथमिरीचो पिठो आनी इल्लेशें उदक घालून थोडो वेळ शिजोवन घेवपाचें. ताच्या वयर साफ करून घेतलेले ताल्ल्यांक इल्लेशें मीठ लावन ते ताल्ले ह्या मसाल्यान घालपाचे. थोडो वेळ शिजोवंक दिवपाचे. शेवटाक इल्लीशी साकर आनी ओली कोथमीर घालून सर्व करपाचे. ताल्ल्याचे आमट तीख तयार. आता माझी आणि एक ताका सांगिल्ली डिश ती तिसऱ्यांची एकदम रुचीक कशें जाल्लें. सो अभी आपने ये ऑयल डाला है पहले. कांदा टमाटर ग्रीन चिली आले लसणीची पेस्ट. अविनाश ते चटर पटर खावंक लागला आनी हांगा हो घाम गळोवन तुमच्या खातीर दाखयता की कशें तयार करतात. अभी आपने ये साफ करके लिया है ना. नमक वमक कुछ नहीं है. नहीं. अविनाश आयलो तू. म्हाज्यो डिशीज जाल्यो आणि तू इतले घामाघूम कित्याक जाला गो. ह्या तू हांगा राव आनी पळय कितलो घाम येता आनी कितली गरमी ऊब मारता ती. माझी म्हाका ती डिश तयार करून पोवपाकूच जाय आतां. या तू आतां डिश तयार करतलो सो वेट हियर एंड एक्सपिरियन्स द हीट. आता खंयच्यो डिशीज जाले तुज्या तारेनी. पळय ताल्ल्याचें आमट तीख, मोरीची शाकुती, सुंगटाची किसमूर आनी तिसऱ्याचें सुकें. स्मेल तर बरें जावपाना. स्मेल तू मातसो 5 मिनटां पयलीं येवंक जाय आशिल्लो जेन्ना ते ताल्ल्याचें आमट तीख आशिल्लें पळय चुलीर तेन्ना येवंक जाय आशिल्लें. हय अपर्णा म्हाका सांग तुका हातूंतली खंयची डिश सगळ्यांत चड आवडली. म्हाका सगळ्यो डिशी आवडल्यो पूण म्हाका शिकपाची चड हौस आशिल्ली ते ताल्ल्याचें आमट तीख बिकॉज इट इज व्हेरी ट्रेडिशनल डिश आनी जी म्हाका खबर ना सो आय वॉन्टेड टू लर्न दॅट. आणि दुसरी मजा आयली आसतली चुलीर करपाकूय मजा आसली. चुलीर करपाक मजा आयली. बरो घामूय काडलो. व्ह्युअर्सांक दाखयलें की चुलीर रांदप इज नॉट इजी अँड दीस गायज एक्चुली टेक लॉट ऑफ ट्रबल हियर. अविनाश आता म्हाज्यो तिसऱ्यो तयार जाल्या. नाव इट्स युअर टर्न. चारय डिश तयार जाल्ले. म्हाज्यो चारूय डिश तयार आसा. 2 मिनिटां माझी डिश. आय एम नॉट गोइंग टू स्टे इन किचन एनी मोर. यू प्लीज कॅरी ऑन. एन्जॉय द हीट. बाय. येस.